पार्टीचे नाव आसा BJP, भारतीय जुमला पार्टी. जाल्यार यांच्यानी अजून मेरेन सगळे जुमलाच घातलेले आहा. जाल्यार हांव मायनॉरिटी यांचो मेन आहा, किंग मेकराचो रोल करता ती मायनॉरिटी. जाल्यार मायनॉरिटी आयज जागृत जायात आनी हांकां भायर धाडपाचो टायम येयल्लो आसा. जाल्यार तुमी चिंतात हे सगळे पिलग्रिमेज आनी कितें कितें खंय धाडटा ते सगळे फेक आनी हो व्हडलो फेकू दिल्ली आहा आनी हो हिंगासर आहा तो दुसरो फेकू. जाल्यार तुमी हें चिंतून मातशें वोटिंग करतना तुमी चिंतून करात. की बाबा तुम्ही आज पॉलिटिकल तुम्ही रिलिजन इन्वॉल्व करता आणि रिलिजन शुड नॉट मिक्स अप विथ द पॉलिटिक्स. आज म्हाका एक देव दर्शनाक वचपाक जाय जाल्यार म्हाजे काळजांसून आनी म्हाजे स्वताचे पयशे आसपाक जाय. म्हाका गव्हर्मेंटाचे पयशे नाका. तुम्ही हे पॉलिटिक्स कित्याक खेळटा आणि पॉलिटिक्स खेळटा जाल्यार फक्त वाय ओनली दिस तिरुपती, वलंकनी आणि सिटी तुम्ही दोन कम्युनिटी भायर दवरला. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान, CMान आणि मिलिनान आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान मायनॉरिटीचे उर्फान मुल्लाक आणि जिनाक शेखाक कॉन्फिडन्स दिवना. कित्याक तेंच्यांनी एक पिलग्रिमेज प्लेस दाखोवना तेंकां. सो हांव कितें म्हणटा उर्फान मुल्लाक आनी तुमकां CMान कशें भायर दवरला. तुम्ही द मेन आतां मायनॉरिटीचे इन्चार्ज आसा. सो तुम्ही विचारपाक जाय बाबा हे मायनॉरिटीचे एक पिलग्रिमेजाक तुम्ही भायर कित्याक दवरला. आमची कम्युनिटी कित्याक भायर दवरला. धाडटा जाल्यार सगळ्यांक धाडा, म्हणल्यार कोणाक धाड नाका. आनी धाडटा जाल्यार तुम्ही इम्प्लिमेंट करा न्हू. आयज पर्यंत तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करूना. 1 तारीख हांव स्वता मारगांव रेल्वे स्टेशन वतलो फ्लॅग ऑफ करपा लागून. सो म्हाका कोण दिसूं ना आनी म्हाका रेल्वेन सांगलें कांयच ना. आयज तुम्ही लोकांक फक्त पॉलिटिकल स्टंट करून लोकांक उल्लू करपाक पळयता. लोकांचे कितें करपाक वयता की वोटिंगाक लागून आपले एक एक स्कीम करता बट इम्प्लिमेंट करना. हांव उर्फान मुल्लाक मागता आनी जिना शेख ते मायनॉरिटीचे इन्चार्ज आसा CMा कडेन वचपाचें आनी विचार बाबा वाय ओनली दीस कम्युनिटी, वाय नॉट आवर कम्युनिटी इज इन्क्लुडेड इन दीस स्कीम. ते गव्हर्मेंटान एक पिलग्रिमेज ट्रेन फ्लॅग ऑफ करपाचें आसलें 1 डिसेंबराक. सो 1 डिसेंबराक जावन गेल्या. आयज 6 डिसेंबर आसा. अजून पर्यंत तेंच्यांनी कांयच करूं ना. अजून पर्यंत तेंच्यांनी कांय करूं ना. फ्लॅग ऑफ करूं ना. ना कोणाक वलंकनी धाडला, कोण तिरुपती धाडला, ना कोणाक सिटीक धाडला. सो गव्हर्मेंट पयली स्कीम काडटा आनी पयलींच लोकांक उल्लू करता की बाबा ही स्कीम आसा म्हणून. तुम्ही स्कीम करता जाल्यार इम्प्लिमेंट करा. इम्प्लिमेंट करपाक जाय. कितें ना जाल्यार फक्त स्कीम दाखयता पॉलिटिकल स्टंडाक लागून आनी मागीर तुम्ही स्कीम फुलफील करना. आनी खुद स्वताक आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक 1 डिसेंबराक फ्लॅग ऑफ फ्रॉम मारगांव म्हणटालो. ते करूं ना. आनी ही स्कीम आसा इन एसोसिएट विथ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट इन एसोसिएट विथ सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर. तेंच्यांनी कितें सांगलेलें की बाबा हे स्किमाक लागून आम्ही 3 प्लेस रूट आउट केला. दॅट इज 1 तिरुपती, वलंकनी आणि सिटी. आणि त्यांचे एज किती आसा अबोव 50. अबोव 50 पण 50 अबोव 50 आसा आनी कोण वलंकनी आणि तिरुपती येता त्यांचे वोटर कार्ड आणि आपले आधार कार्ड दिवपाचे. आणि फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्म आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर अलॉंग विथ द सोशल वेलफेअर डायरेक्टर तेंच्यांनी सांगले की फॉर्म एक मिलिनाच्या ऑफिसान भेटले. सेकंड डिप्युटी कलेक्टर ना जाल्यार सोशल वेलफेअर. सो ऑन दॅट बेसीस हांवें कितें केलें डिप्युटी कलेक्टर कडेन एक एप्लिकेशन फॉर्म घातलें डेटेड 29/11/2021. आनी हांवें सांगलेलें बाबा म्हाका थोडे फॉर्म जाय कितें आमचे बी सायडीसून लोक वचपाक पळयता फ्रॉम मायनॉरिटी डिपार्टमेंट. ताका लागून म्हाका फॉर्म जाय. सो म्हाका लेटर कलेक्टर इन्वर्ट करपाक लागलो ना. म्हणपाक लागलो रिफ्यूज करपाक लागलो. हे आजून आमचे कडेन स्कीम येवना. सो म्हणपाक लागलो तुजे कडेन कितें एविडन्स आसा. सो हांवें ताका ते व्हिडिओ दाखयले. सो ऑन दॅट बेसीस एंड इट इज क्लियरली मेन्शन द फॉर्म शूड बी टेकन फ्रॉम द डिप्युटी कलेक्टर. सो तेजे मागीर तर म्हाका इन्वर्ट केलं लेटर आनी म्हाका इन्वर्ट लेटर एक कॉपी मेळ्ळा. सो आयज 29 दिल्ले ते अजून पर्यंत म्हाका डिप्युटी कलेक्टरचो रिप्लाय मेळूं ना. For pilgrimage. But it should have been done much earlier, not at the eve of the election. Secondly, when you say minority,
minority are not only Catholic and Hindus or whoever. Minority includes everyone. There are Sikhs, are there, Jains, are there, Muslims, are there, Catholics, are there. There are various religious bases are there. I believe if at all the government was sincere in sending people to pilgrimage, it should have given a call to every minority person and send it. Secondly, the government is spending around 1 crore and above on this tour. Like the minority chairman said, after COVID, there are people who lost their job, there are people who are struggling to make ends meet. Why not utilize this money as a good cause? It itself becomes a pilgrimage. Give it to these people in the form of ration or give out some dole so that they can sustain. And when you declare a scheme, you make it a foolproof scheme where the forms are available. If you go to the deputy collector's office, he raises his hand saying that he is not aware of it. There are no forms. So now we are made to think, is this the government, the serious government? Or is it a government who just like to talk and do nothing? Like I remember CM Sawant had said, 1st November all the potholes will be filled. Nothing is happened. Same thing, 1st December pilgrimage will be flagged off from Margam. Nothing is happened. So it is left for the general public to think and to analyze what this government is doing.